करचें ना हें दाखोवपाक आमी आज हांगा पावल्ले आसा की आमी सगळे एक आसा आनी आमी गोंया बरोबर आसा. आणि त्याच्या वांगडाची त्याच्या कडेन जी डिपार्टमेंटां आसा तितून तेजी हुकुमशाही चल्लेली आसा. तुम्ही फाटल्या दिसांनी पळयलां आसतलें दोतोराची कितें परिस्थिती ताणें केली, सगळ्यांच्या मदीं ताका हें केलो, अपमानीत केलो. तितून हस्तक्षेप मुख्यमंत्र्यान केलो आनी ताका कायम केल्लो आसा. हो जर व्यक्ती चुकीची आसा अशें जर तुमकां दिसता जाल्यार तेजे हें आमचें हेल्थ डिपार्टमेंट तुमी सॅक कित्याक करिना, जो आयज पूर्ण गोंयभर खवदळ माजलेलो आसा टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या बाबतीन. तुम्ही टीसीपी डिपार्टमेंट तेजे सॅक कित्याक करिना? तुम्ही टीसीपी तेजे सॅक करा आणि निष्पक्ष चौकशी करा. जावनी कितें जाता तें तो सत्तेर तेका दवरता. चुकीच्या मनशाक सत्तेर दवरता तुम्ही आणि तितूनसूनच चौकशी करता. कशें जातलें? तुम्ही तेका काडा आणि निष्पक्ष चौकशी जावनी, सगळी प्रकरणां भायर येतली. फाल्यां सकाळीं तो नंबर 1 आपूण जाता म्हणटा. आयज आमकां सत्तरी आनी उसगांवच्या लोकांक खबर आसा की जर आवाज काडलो जाल्यार एक डिपार्टमेंटा तो कशी वापर करून घेता, कसो आमकां सोंपयता. फाल्यां सकाळीं होम डिपार्टमेंट जर आसा जाल्यार हांगा उबे रावल्या आमी सगळे गोंयकारांक सांगूंक सोदता हांगा आयज सुद्दां आमी उबे रावूंक शकता. हो जर होम डिपार्टमेंट आसा आमचे पांय जाग्यार आसचे ना, आमची हाडां जाग्यार आसची ना भायर वचपाक, अशी परिस्थिती जातली. ह्या मुख्यमंत्र्या कडेन कापस्तलो जो ताका काडपाक, कित्याक तो म्हणटा आपणाक दिल्लीच्यान टीसीपी मिनिस्ट्री दिले म्हणून. आयज तुमकां सांगता, आयज तो पुलाचे सावड्ड्या पुलाचे इनॉग्रेशन करपाक आयज ताणी स्टेटमेंट दिला. परत म्हणपाक लागलो आमकां दोगांकूय कॉल येता, म्हाका आनी सीएमाक कॉल येता, परत दिल्ली आपयता. परत आमकां सांगचें पडटा आमी दोगूय जाण एक आसा म्हणून. हो आज तो पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर हें उलोवपाक लागला आनी म्हाका दिसना की हे दोगांय एका मेळून एकट्याक काडटले काय हेच आपूण दोगांय एक जावन फुडें आपले आसा तशें चलयतले. आमी तें सांगूं शकना. तुम्ही जेन्ना टीसीपी मिनिस्टराचेर आरोप करता, ह्या टीसीपी जेन्ना तो म्हणटा आपूण प्रत्येक गोष्ट मुख्यमंत्र्याक सांगून करता, मुख्यमंत्री तितलोच जबाबदार असो दिसना. अशेंच आसा न्ही, आमी तेच म्हणटा. आज गव्हर्मेंटानूय दखल घेवपाक जाय, ह्या मनशाक काडपाक जाय, ह्या मनशाक सॅक करपाक जाय. हो आमचो आमी सत्तरी आनी उसगांवचे लोक आमी तेच सांगता. आमचेर अत्याचार जाला, फाल्यां अख्ख्या गोंयचेर आयज सगळ्या अख्ख्या गोंयचेर अत्याचार चालू आसा. म्हणून आमी तेच म्हणटा की हेका काडचो, हेका सॅक करचो, हो आमचो डिमांड आसा. सत्तरींक दहशत आसा, हो दहशत कसो नश्ट करतले तुमी काबार करता? हो जर करतले जाल्यार आमी सुद्दां खंय तरी कोणी तरी आवाज काडचो पडटा म्हणून आमी सुरवात केल्या आनी त्याच दिशेन आमचें हें काम चालू आसा. पूण जर हो बदल घडोवन हाडटले जाल्यार आमच्या अख्ख्या गोंयाची गरज आसा. सहानुभूती नाका, पूण अशें म्हणपाक जायना की सत्तरीचे सगळे लोक लाचार. खंय तरी आमी फुडें सरपाक सोदता. मिडियाचो आमकां हेल्प जाय, अख्ख्या गोंयच्या लोकांचो हेल्प जाय. आमी हो बदल घडोवन हाडटलेच, हो आमकां विश्वास आसा. जर लोकांक दिसता, आमच्या लोकांक दिसता की प्रतिनिधित्व जर सारकें आसा, स्ट्रॉंग आसा, जाल्यार प्रत्येक सदरकार उबो रावतलो, प्रत्येक उसगांवकार उबो रावतलो. आज भंय दिसता कोण तरी नवो तयार जाला, हो फुडें निवडून येतलो काय ना, आनी हो जर निवडून येवना जाल्यार आमचें कितें जातलें. हो फक्त भंय आसा. हो भंय काडलो जाल्यार आमी बदल घडोवन हाडटा. तुमचो आमकां साथ जाय सगळ्यांचो. सत्तरीच्या लोकांक ज्या प्रमाणात विश्वजीत राणे हेल्प करता आनी ते जॉब दितात, त्या मनान लोक कशे अशे फाटीं रावतले ताका सपोर्ट ना करपाक? सत्तरीचे जॉब दिल्या म्हणटा ते आज झेडपी इलेक्शनार विश्वजितान प्रॉमीस केला की आनी 5,000 जॉब तो सत्तरीन दितलो. हे जावचें ना हें आमकांय खबर आसा. सत्तरीन जॉब दिल्या म्हणटा जाल्यार आज पर्यंत 5,000 लोकांची बेकारी कित्याक आसा? हेच्या फाटल्यान मेन कारण इतलेंच आसा की एक 10वी जालो की 10वी जाली की तुमी हो जॉब घेया, 12वी जाली, 12वी फेल जाले हो तुमी जॉब घेया. तितल्याचेरूच आमकां सत्तरी आनी उसगांवच्या लोकांक दवरले. शिक्षणाचो स्तर देंवयल्लो आहा तेणें. सत्तरींतल्या शिक्षणाचो स्तर देंवयल्लो आसा. पळया तुमी, लोकांक अशें दिसपाक लागलां की 10वी आनी 12वीच शिकप म्हणजे शिक्षण. वेगवेगळे हें आसा, ग्रॅज्युएशन आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसा, लॉ कॉलेजी आसा, इंजिनियर जावपाचें, दोतोर जावपाचें, PhD फिलॉसॉफी करपाची. लोकांक हे पर्याय उक्ते आसा. पूण हेणें एक अफूची गुळी दिल्या की पयशे आनी तुमकां बारीकशे ते पेशंट एटेंडंट तुमी पळयात, पेशंट एटेंडंट आनी MTS जॉब आमच्या वाटेक येता. हे जॉब दिवन तेणें अफूची गुळी दिल्या. तुम्ही म्हणटले की सत्तरीतले लोक लाचार आसा. लोक लाचार ना, कितें आसा, आपल्या भुरग्यांची सगळ्यांकूच काळजी आसता.